गोयच्या कितल्याशाच व्यावसायिक बिझनेसमॅन राजकारणी आणि कंपन्यांनी चढ करून लक्झरी गाडयो टॅक्स चुकोवंक गोंया भायर रजिस्टर करून घेतल्यात। गोयच्या रस्त्यांचेर भोंवपी असल्या गाडयांची दखल येरादारी खात्यान घेतल्या। चडश्यो गाडयो पुडुचेरी, दामाव आणि दीव ह्या केंद्रशासित प्रदेशांनी वा चंदीगड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड अशा राज्यांनी रजिस्टर केल्यात। ह्या राज्यांनी गाडयो रजिस्टर करपाचेर टॅक्स गोंया परस कमी। ह्यो गाडयो भायर काडना रजिस्टर केल्ले कारणान हांगा सरकाराक रेवेन्यू लॉस जाल्लो आसा। अश्यो एक कमी ते सादारण 150-200 गाडयो आउट ऑफ स्टेट म्हणजे गोंया भायर रजिस्टर जाल्ल्यो हांगा चलता। आनीक ह्यो गाडयो घेणारे जे लोक आसा ते खुद्द गोंयचे आसा चडशे। गोंया भितर तेंचो बिझनस कितें एस्टॅब्लिश केल्लो आसा म्हणून टॅक्स तांकां इतको 16% भरचो पडटा। हो वांटोवंक ते भायले स्टेटीन कमी टॅक्स खंय आसा थंय ते रजिस्टर करून तेंच्यांनी गाडयो हाडलेली आसा। मोटर वाहन कायद्या खाला एका राज्यात रजिस्टर केल्ली गाडी दुसऱ्या राज्यात 12 महिन्या परस चढ तेंप रावता जाल्यार त्या मोटारीच्या वा गाडयेच्या धन्यान ते त्या प्रदेशातल्या अधिकाऱ्याकडे नव्यान रजिस्टर करूंक जाय। गोंयांत चलपी असल्या सगळ्या गाडयांचे 30 दिसां भितर गोंयांत परत रजिस्ट्रेशन करचे म्हूण येरादारी खात्यान सांगला। दिल्ल्या वेळे भितर गाडयो रजिस्टर केल्यो ना जाल्यार खातें संबंधित मालका आड कंप्लेन करून क्रिमिनल चौकशी करतले। कारवाई अशी जावंक शकता की गाडी सीज जावंक शकता, तिचे डॉक्युमेंट इम्पाउंड जावंक शकता आनी जी फॉर्मेलिटीज अंडर सेक्शन 47 आनी 49 कंप्लीट केले शिवाय ती गाडयो रिलीज जावच्यो ना। आनी फुडें पब्लीक नोटिसीन अशें म्हणलेलें आहा की काही गोंयकार जे आसा जे हांगा इलेक्शन कार्ड बी तेंचे आसा तेंच्यांनी फॉल्स एड्रेसाचेर कश्यो गाडयो भायर हिची चौकशी सरकार करून जे डिपार्टमेंट करूंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओंकार फळारी।